विधानसभा संकुलाच्या वाठारांत पुतळे उबारपाचे म्हूण 5 वेगवेगळे थाराव आयल्यात ते अशे. काँग्रेसीच्या 16 आमदारांनी जॅक सिकेराचो पुतळो मागला. मायकल लोबोन जॅक सिकेराचो पुतळो मागला आनी एनसीपीच्या चर्चिल आलेमांवानूय जॅक सिकेराचो पुतळो मागला. मगोच्या दीपक पावसकारान टीबी कुन्ना आनी लोहियांचो पुतळो मागला. बीजेपीच्या राजेश पाटणेकारान शिवाजी महाराजांचो पुतळो मागला. खंयचे थाराव विधानसभेच्या कामकाजात घेवप ताचेर सोमारा सभापती प्रमोद सावंत कितें तें थारायतलो. भाऊसाहेबा उपरांत आनी कोणाचेच पुतळे विधानसभा वाठारांत उबारचे न्ही असो सर्वमान्य थाराव विधानसभेत केन्नाच घेवंक ना. तशी नोंदूय ना. ते खातीर तें कारण दाखोवन खाजगी थाराव कुशीक दवरूंक येना. मात म्हयनोभर चलिल्लें पुतळ्यांचें राजकारण पळयल्यार विधानसभेच्या कामकाजाचेर ताचो परिणाम जावं येता. ताका लागून सभापती सगळे थाराव भायरूय मारपाक शकता. सभापतीचे अधिकार अशे आसात. खंयचे थाराव विधानसभेत चर्चेक घेवप हो सभापतींचो अधिकार. थाराव कायद्यात बसोवंक तातूंत दुरुस्ती करपाचो अधिकार सभापतीक. खंयचो थाराव कायद्यात बसना असो दिसल्यार थाराव वा थारावांतलो खंयचो भाग सभापती काडपाक शकता. कामकाजाचेर परिणाम जातलो सो दिसल्यार थाराव कडेक दवरूंक शकता. ह्या अधिकारान सभापती पुतळ्यां खातीर आयिल्ले सगळे थाराव कुशीक दवरूंक शकता. बीजेपीन शिवाजी आनी मागीर मगोन टीबी कुन्ना आनी राम मनोहर लोहियाचे पुतळ्याचे थाराव घालून काम सोंपें केलां. आमदारांक खाजगी थाराव मांडपाक आनीक 2 शुक्रार मेळटा. तेन्नाय परते असले थाराव येवपाक शकता. जर जॅक सिकेराचोच पुतळो विधानसभा संकुलांत उबारपाचेर विधानसभेतलें गणीत पळयलें जाल्यार तें सद्याचे परिस्थितींत अशें आसूं येता. पुतळो उबारपाक तेंको दिवपी काँग्रेसीचे 16 आमदार, गोवा फॉरवर्डाचे 3 आसूं येता, एनसीपीचो 1 म्हूण वट्ट 20 आमदार आनी विरोध करपी भाजपाचे 13, मगो 3, अपक्ष 3 जाल्यार वट्ट 19. खंयचेय परिस्थितींत जॅक सिकेराचो थाराव चर्चेक वा मतदानाक आयल्यार ताका तेंको दिवप्यांचो आंकडो चड. पूण असो घटनात्मक पेचप्रसंग विधानसभेत सरकार पक्षा मुखार येवंक सभापती दितलो काय ना तें सोमारा थारतलें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.